हे मी माझी सोयी पार्ट इन द लास्ट 1 मंथ सुधार हाडपा आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे चिखले तेच बरोबर आज JSW जे हांगा इक्विपमेंट दिला ते इक्विपमेंट मॅट्रसीस आसून दी थर्मोमीटर आसून दी ऑक्सिमीटर आसून दी सॅनिटायझर आसून दी ऑक्सिजन फ्लो मीटर आसून दी स्क्रब सूट्स आसून दी हांगा गरज आसली खरें म्हणटा तें आनी अनेक असल्यो वस्तू आज JSW सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम दिला कुडचोरे हॉस्पिटलाकूय दिला आनी सडा हॉस्पिटल कोवीड हॉस्पिटल जे डिक्लेअर केला थिंगाय दिला हेजो हेतू एकूच की सगळे मेळून आमचे जे उद्योगपती आसा उद्योग जे हांगा चलयता तेंचे जे चलोवणारे आसा तेणी तरी गोंयचे बरें चिंतले लोकांचे बरें चिंतले ते तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन दिवन जे सरकाराचो हात एकदां झूम करून पावना थिंगा ते पावला इक्विपमेंट दिला लोकांचे पेशंट जे आसा पेशंट म्हूण लोक येतात तांकां बरो ट्रिटमेंट मेळपा खातीर आनी बेगीन बरें जावपा खातीर ही मारामारी येयला तेन्नासून अंडर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खूब जाण मुखार सरला हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आनंद बोस जे आमकां एम्बुलन्स दिली मोस्ट मॉडर्न एम्बुलन्स तेजे भायर तेणें जायते आनी आमकां इक्विपमेंट दिल्ले आसा जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आमकां ऑक्सिजन प्लांट दिल्लो आसा JSW आज आमकां इक्विपमेंट दिल्लो आसा आनी हेच भाशेन आमकां गोवा शिपयार्डानूय आमकां इक्विपमेंट जे दिला ते आमकां पावपाचे आसा थोडे पावल्ले आसा आनी हे भाशेन हेरूय लोकांनी आमकां कितें ना कितें गरज पडटा ते ताबडतोब दिल्ले आसा सुदार हे हॉस्पिटलां दुसरेच भाशेन आज दिसता लोकांक एक कॉन्फिडन्स येयल्ले आसा फर्स्ट टायम एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल बऱ्यो फॅसिलिटी आसा बरे दोतोर आसा बऱ्यो नर्सीज आहा लोकांची काळजी घेता आनी लोकांक हांगा येवपाक एक न्यू कॉन्फिडन्स येयल्लें आसा तें कॉन्फिडन्स आनी तेंचें मॉरल जें आसा तें आमी सकयल वचपाक दिवपाक जायना खरें अर्थान आज सन फुल्ली ऑपरेशनल जाल्ले आसा 16 सर्विसीस वी हॅव गॉट 154 सर्विसीस ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द पब्लीक आज सोडा करप म्हणल्यार एक व्हडलो रिलीफ चड करून परमीट टेम्पररी परमीट लोकांक पावट्यो मारचे पडटाले आनी कशे दुसऱ्यो तेंच्यो त्यो लायसन्सीस म्हाका आतां तशें सोडाय याद उरपा ना ते आख्खे लिस्ट आहा ते पूण जे RTO ऑफिसान पावट्यो मारपा पडटाले पयशे भरपा एक टायम वचपा पडटाले परत चॅलन पयले घेवपाक हिंगा थिंगा घुंवपा पडटाले ते ऑनलायन वच तो लॉग कर आनी ऑनलायनूच ते पयशे भरपा मेळटा म्हणजे सोंपेपण आमकां मेळटलें Looking at the situation, I think Honorable Chief Minister will take a decision. It depends. See, now if you have seen, situation is improving, means cases are going down. If the same situation continues, then it gives you room and comfort for further easing the whole thing. निवडणुकीची तयारी करपाकूच तेणे आमकां जायती सल्ला दिला कशें करपाचें कितें ऑर्गनायज करपाचें संघटना कशी स्ट्रॉंग करपाची हेरूय आमकां सूचना दिल्ले आसात आनी तें चालूच आसतलें काम पूण जेन्ना केंद्रासून प्रभारी येता वा कोण इन्चार्ज आहा ते येता डेफिनेटली तेंची सल्ला आमी बरे भाशेन घेता आनी घेवपा जाय आनी तेन्नाच खंय सुदार हाडपा थिंगा आमी सुदार हाडटात सो ऑटोमॅटिकली ओवरऑल सगळे दृश्टीनी इम्प्रूवमेंट जाता